नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रसाद जावना तरी परवरेश खापरेश्वर देवाची मूर्त उखल्ली, देऊळ मोडले, विधीचेरूय दुबाव। आता फुडें कितें? थळावे घेतले प्रसाद। खापरेश्वराचे देऊळ मोडपाच्या प्रकरणात परवरे पुलीस मामलेदार कॉन्ट्रॅक्टरा आड काँग्रेसीची क्रायम ब्रांचीत कागाळ। वर्ड ट्रान्सलोकेट, मूर्ती उखल्ली, राजकारणाकय नेट। केबल वाल्याकडच्यान पैसे वसूल जातलेच, ब्लॅकआउट खंय ब्लॅकमेलिंग करपा खातीर काशीनाथ शेटे हेड ऑन म्हणटा अंडरग्राउंडाकय खंय सहकार्य ना। दोनापावला आयटी खात्याचे जमनीवेले अतिक्रमणाचेर बुलडोजर, बेकायदेशीर गजाली कडेन कसलीच तडजोड जावची ना, आयटी मंत्र्याची शिटकावणी। मडकय आगसन बांदाक खावटें, खारें उदक घुसलें शेतांनी, पीक गेलें, शेतकारांच्यो भाज्यो कुसल्यो, एकल्याक हजारांचो फटको, पंचमागता कॉन्क्रिटाचो बांद। आगोंदा टर्टल नेस्टिंग सायटीचो ड्राफ्ट केन्ना नोटिफाय? हायकोर्टान मागली सरकारा कडेन जाप। 67 वेवसायीक आस्थापनाक धाडिल्ले नोटिशीची तड लागना। कुंकळे हिट अँड रन, एकलो सोंपलो, गाडयेकार पळो, धुळेरांत पुलिशेचे बसीचो टू व्हिलरीक धक्को, आवय पूत जखमी, दोनूय केशींत, ड्रायव्हर फरार, पुलीस सोदता। परवरे खापरेश्वर देवाचें देऊळ मोडून मूर्ती उखलपाचें प्रकरण तापलें। कॉन्ट्रॅक्टरान पुलीस फौज फाट्यांत वड काडलो। लोकांचो विरोध तरी ताणें कोर्टाची ऑर्द फुडें काडली। देव देवस्की मानपी थळाव्यांनी खंय शेकड्यांनी वर्सां सावन ह्या सुवातेर आशिल्ल्या खापरेश्वराक थंय सावन दुसऱ्या स्थानार व्हरपा विशीं प्रसाद घेतल्यात। प्रसाद जायनाशिल्लो। खासा रिपोर्ट। गोंयांतच न्ही जाल्यार पुराय कोकण प्रांतांत दर एक गांवचो राखणदार आसता आनी लोक ताच्या विस्वासार रात दीस ते शिमेत वावुरता म्हूण मान्यताय। परवरे वडाकडल्या खापरेश्वर देवाचे स्थलांतर जालें। स्थलांतराक बरोच विरोध जाल्लो, मात कॉन्ट्रॅक्टरान पुलिसांक घेवन वडाक हात घातलो। विरोध करतल्यांक तांणी कोर्टाची ऑर्द दाखयली। हो जालो कायद्याचो भाग, मात धर्मीक मान्यतायेचें कितें? कॉन्ट्रॅक्टरान पुरोहित हाडले, धर्मीक विधी केले। पुरोहित सांगता ते प्रमाण तांणी खंय मुर्तेची तत्वां देंवयली। आतां खंय विधिवत हेर सुवातीर परत प्राण प्रतिष्ठा जातली। प्रुडंटान हे विशीं देवस्थानाच्या सुत्रांक संपर्क केलो। तांणी दिल्ले म्हायते प्रमाण देवस्थानाच्या कांय वांगडी खंय प्रसादाक गेल्ले। खापरेश्वराचे स्थलांतर करपाक प्रसाद खंय जावंक ना। देवाक ताचे सुवाती वेल्यान काडप शक्य ना म्हूण प्रसाद जालो। म्हळ्यार जे स्थलांतर जालां ते खंय प्रसादाचेर आड नदर करून। प्रसाद जावंक ना तरीकूय खंय खापरेश्वराक ताच्या स्थानावेल्यान काडलो। मुर्ती काडपा खातीर केल्ल्या विधीचेर प्रश्न आसातूच, मात मुर्ती व्हेली तीवूय खंय सीमे भायर। पंचक्रोशी मदलो एक देव खंय खापरेश्वर। हे शिमेच्या देवांचे साखळेत पयली बोडगेश्वर, ते उपरांत घाटेश्वर, थोटेश्वर, चावडेश्वर, बाबरेश्वर, काजरेश्वर, तळेश्वर, दाडेश्वर, साखळेश्वर, वडेश्वर आनी खापरेश्वर येतात। ह्या पुराय वाठाराची राखण करपी हे राखणदार देव। इतले व्हडले जागृत देवस्थानातल्या देवाक त्याच्या झाडा सयत उखलपाचे जे विधी केल्यात ताचो फुडें कितें परिणाम जातलो ताची खंय थळावे लोक प्रसाद घेवन चौकशी करतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। परवरे खापरेश्वराचें देऊळ मोडपाच्या प्रकरणात परवरे पुलीस मामलेदार आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या आड काँग्रेसीची क्रायम ब्रांचीत कागाळ। परवरे खापरेश्वरा कडल्या वडाचें सुकूर नवो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट जाता थंय ट्रान्सलोकेशन जावपाचें।
देवाची मुर्ती एकी कडेन आनी वड एकी कडेन पावपाची परिस्थिती. लोक बेजारला. परवरेचो आमदार मंत्री म्हणटा राजकारण चल्लां. पर्वरेचे खापरेश्वर देवस्थान मोडपाचे प्रकरण आयतार सावन गाजता. फातोडेर पुलीस बंदोबस्तात वड ट्रान्सलोकेट केलो आणि देवाची मूर्ती उखल्ली. ह्या प्रकरणाचेर आता राजकीय आवाज उठपाक लागल्यात. काँग्रेसी वतीन सुनील कवठणकारान क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्या. जाय जाल्यार बायपास करूं येता आसलो आनी जर हे बीजेपीच्या सरकाराक जर जाय जाल्यार ते जाय तसो बायपास करता ऑर अलायनमेंट हालयता. बांबोळेच्या ऑपोजीट जो प्रोजेक्ट आसा नियाज बी तें बिल्डींग आहा तो एक प्रोजेक्ट वाटोवपाक सबन हायवेच गुंडयला. हरशीक पॉलिसी आसा नॅशनल हायवेची की अशें टर्न घेवचे न्हय म्हणून. इतलें आसतना येदो म्हणून टर्न घेतला आनी तो फूल प्रोजेक्ट वाटयला. मिशन सेम सरकार खाता. आतां पर्वरीचोच मुद्दो घे. अलायनमेंट हालयल्लो जाल्यार मॉल वतलो आसलो. म्हणजे देवूळ गेला जाता मॉल वचूंक जायना. म्हणल्यार बीजेपीचें आज कितें जालां बाप बडा ना भैया सबसे बडा रुपया. वड काडला आनी देवूळ काडला. ताचे एक्झॅक्ट फाटलो पोर्शन ओपन जाला आनी कमर्शियल जी बिल्डींग आसा फाटली ताची फ्रंटेज आज ओपन जाल्या. त्या बिल्डरान देवळाच्या फाटल्या पोर्शनाचो दुरीगूच बांदूंक नासलो. कित्याक बांदूंक नासलो? कित्याक ताका खबर आसलें हें सरकार जे लोकां खातीर दिल्लीचे लॉबी खातीर ऑर व्हडले कॉर्पोरेट बिल्डरां खातीर काम करता तो तांकां हें देवूळ आनी देव खाली करून दितलो म्हणून. सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली तें कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें. काल पयर बांदलेलें 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें तें देवूळ आसलें जागेकाराचें. ताका राखणदार म्हणटात. इतलो तुमकां सत्ता तकलेक मारली. इतलो उन्माद चडला बीजेपीक सत्तेचो. आपाच्या अमित पालेकरान आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आम्ही फक्त मागिल्ले मान दिवन विधी करून मूर्ती आल्यार फोडून काडू नाका. सकाळच्या 4 मोडून काडू नका. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा विरोधक खंय राजकारण करतात. हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता. इज अ टोटल प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा. पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा जो सेन्सिटीव आसा तितलोच सेन्सिटिव्हिटी आमकांय आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारक्या जाग्यार घालतले. वड ट्रान्सलोकेट करपा विशीं तज्ञ डॅनियल डिसुजा उलयलो. But the good thing is the lot of roots are there, so root damage जावना. So one tree is good, and second tree was already a little infection at the base. But with chemicals and all, we'll see how we can repair this. I mean, make the tree better, in a better condition. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंटरनेट केबलवाल्यांनी खंय ब्लॅकआउट शिटकावणी दिल्ली ते प्रमाण तांणी खंय ब्लॅकआउटाची ब्लॅकमेलिंग केली. वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटे म्हणटा केबलवाल्यांचेर घेतिल्ली एक्शन कायद्याक धरून सगळ्यो फॉर्मालिटी केल्ल्यो. संबंदितांक नोटीशी दिल्ल्यो. केबलिंगाकय खंय सहकार्य ना मात पयशे वसूल करतले. काशीनाथ हेट ऑन. इंटरनेट ऑपरेटर कितें 11 काय 12 आसा ते कांयच करना. ते फक्त काळे केबल काडटा. आमचे केबल आशिल्ले ब्लॅक ते कट करपाक वता तांकां शॉक. ते खंयचो कट करतालो तेंच कळनाशिल्लो. वयर चडपाक मेळना. ते रोल करून दवरल्या. सो हांवें थोडे पोल क्लियर करपाक गेले. ताणें मागीर ते ब्लॅकआउट केले सगळे. 26 पोल हांवें सकाळीं क्लियर केले. मागीर अरावंड उरलेले 43 सुमार जाल्ले. तातूंत हांवें ओल्ड पोल तातूंत ते GMC लागना काय लागना. हांणी फूल म्हाका धमकी दिली की आमी ब्लॅकआउट करतले. सगळे अंडरग्रावंड जेन्ना आमी इतले कोटी रुपया खर्च करून करता तुमी अंडरग्रावंड व्हरा मरे. तुम्ही म्हणटा ज्या दीस ब्लॅकआउट जालो कोणा इंटरनेट ना काय ना. हॉस्पिटलां डावन, RTO डावन, कलेक्टरेट डावन. ताजे खातीर काशिनाथ शेट्टी जबाबदार नाशिल्लो. काडली. ताणें कितें केलें ते जाणा आशिल्ले की अशें ब्लॅकआउट त्या निमित्तान जर ब्लॅकआउट करत जाल्यार हांव गेलो की तांकां दुसरो काय ऑफिसर कोण हें करपाचें नाशिल्लें. म्हाका काडल्या उपरांत सगळे परते कशे आयले तर म्हाका 7 काय 7:30 ऑर्डर दिल्या. 8 सगळे परते आसा तशें सगळे कनेक्शनां. एक 10-12 कितें तरी सोडली जाल्यार. अजुनी म्हजो चीफ इंजिनियर इज व्हेरी गूड. म्हाका गॅरंटी आसा तो ते वसूल कशें नाल्यार कशें करून हाडटले. नाल्यार आमी बाय लँड रेव्हेन्यू कोर्ट ते वसूल करून हाडटले. पण वसूल करतलेच. आतां वी वील स्टार्ट दॅट प्रोसेस. वी वील टेक इट टू द लॉजिकल. तुम्ही दुसऱ्या एसेटाचेर वास्को पावले आनी थंय तर तुमच्या आमदारा बरोबरच पेटले. कितें अशें एक 500 मिटराचें कंपाऊंड आहा. तातूंत एक पयलो आसा पळय तो सकयल एकट्यान फोडला आनी आपल्याक वाट केल्या.
दुसरो आसा ते देवळाक एकट्यान थंयच्यानूच 10 मिटर हांगासरल्यान 10 मिटर फोडला, दुसरी वाट केल्या, थंयच्यान 10 मिटर फोडला, तिसरी वाट केल्या, आनी थंयच्यान 20 मिटर फोडला, चवथी वाट केल्या. 4 वाट. तुमकां फाटल्यान वाट आसा न्हय, एक वाट दवरया नाल्यार 2 वाटो. तुवें एग्री जालो. तुवें कितें सांगलें इन्स्पेक्शन. हांव म्हणलें कितें तुका कितें सांगलें, तूं म्हाका 1 2 3 4 खंयचें बंद करपाचें सांग, तूं म्हाका सांगत ना. सो हांवें एक तरी बंद करुया म्हणून पयलो आयलो आनी हांवें तुका सांगलें बाबा सर हांव एक बंद करता. तुमचें कितें, तूं म्हज्या चिफान म्हाका काम दिलां न्हय. हांवें सुपिरियरा कडेन सांगलां तुमी चिफाक करा नाल्यार आमच्या पावर मिनिस्टराक करा किंवा चीफ मिनिस्टराक. आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें कामां करता न्हय. बंद करुया म्हणून. कित्याक भितर चोरी जाता, हें जाता. तूं म्हणटा जायना, ओके डन. पण आमकां हें बंद करपा बरें. तुजें काम कितें, तूं ऑर्डिनन्स हाड नाल्यार कोर्टांतल्यान हें हाड आनी आमकां सांग. घातला म्हणून तशें जायना न्हय. आमी आपणेन एसेंब्लीन घातला तशें जायना सर. यू हॅव टू डू समथींग फॉर दॅट. दोनापावला IT खात्याच्या जमनीवेलें अतिक्रमण मोडपाक सुरू. डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर. ते प्रमाण मामलेदार तशेंच पुलीस बंदोबस्तांत अतिक्रमणां मोडपाक सुरवात जाली. टुरिझम आनी IT खात्या कडेन संबंदीत बेकायदेशीर गजालीं कडेन कसलीच तडजोड जावची ना म्हणून मंत्री रोहन खंवटे उलयला. आमी सध्या आतां म्हणल्यार दोनापावल IT लँडाचेर आनी IT लँड आसले ते हांगासर कोणी तरी इलिगली एन्क्रोच केल्या उपरांत ऑर्डर दिली आनी आयज सकाळच्यान ऑफिसर जशे मामलेदार जावं पुलीस मोठ्या प्रमाणात हांगासर डेमोलिशन हांगा सुरवात जाल्ली आसा. ही IT लँडाची एरिया भरपूर व्हडली आसा आनी हांगासर गार्डनिंग कोणी केल्ले, शेड आशिल्ली. सो ते काम सध्या डेमोलिशन करपाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा. स्टुडंटा खातीर दोनापावलाच्यान नोटीस. हे विशीं IT मंत्र्याक विचारल्यार पर्यटन आनी IT खात्या कडेन संबंदीत असले प्रकारांचेर कारवाय चुकना. हे अतिक्रमण मोडपाक सरकारान सगळ्यो फॉर्मलदादी पुराय केल्ल्याचे मंत्री सांगता. इलिगल जितले आसा रिलेटेड टू टुरिझम डिपार्टमेंट आनी IT डिपार्टमेंट थंय देर इज नो कॉम्प्रोमायज. हांव पयलो म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर अ स्ट्रॉंग डिसिजन ही हॅज टेकन. सेकंडली जे इलिगॅलिटी करता is somebody who is maybe otherwise talking about everybody's illegalities. And तोच आज समज इलिगॅलिटीजान आसा जो न्यूजपेपरान आसा हातून आसा बिझनेसान आनी तातून समज सरकारान समज आज एक्शन घेतला बाय प्रोवायडींग ड्यू प्रोसिजर्स, नोटीस धाडून सगळें करून सकाळी सगळें पळोवन घेतला. तांणी पयली नोटीस धाडल्या, मागीर ऑर्डर काडल्या आनी ऑर्डरी प्रमाणे डेमोलिशन केलां. सो दे गव्हर्मेंट हॅज फॉलोड ऑल प्रोसिजर्स वॉट वे रिक्वायर्ड टू क्लिन्स अप द इलिगॅलिटीज. म्हाका दिसता टुरिझमान आनी ITन समज इलिगॅलिटीज आसा त्यो क्लिन्स आउट जावपाची गरज आसा. 18 वर्सां पयलीं हे सुवातेर IT हॅबिटॅट हाडपाचो प्रस्ताव तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान मांडिल्लो. काँग्रेसीची आदली अध्यक्ष सोनिया गांधीन प्रकल्पाचे उक्तावण लेगीत केल्लें. मात लोकांच्या विरोध आनी आंदोलनाक लागून 2007 प्रकल्पाचें काम बंद पडलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडकय आक्सन म्हणटा तें बांदाक खावटे पडून लोकांच्या शेतांनी खारें उदक घुसलें. शेतकारांनी रोयिल्ली भाजी उदक तुंबून पिड्ड्यार. एकल्याचें हजारांनी लुकसाण म्हूण शेतकार सांगतात. दर वर्स खंय ह्या सुवातेर खावटे पडून शेतां कुसतात. सरकारान एकदांचो कॉन्क्रिटाचो बांद बांदून दिवचो म्हणून पंच मागता. मडकय आक्सन खाजनाचो बांद फुटलो. खारें उदक शेतात भरिल्ल्यान रोयिल्ल्या भाजयो काबार जाल्यो म्हूण शेतकार सांगतात. जायचे माज आसते म्हाका पिशेकी नाच आसता म्हाका दिला. कितें कितें लायता म्हाका सांग हांगासर. मिरसांगे लायता आनी कांदे आनी तांबडी भाजी. तांबडी भाजी तितून हें करता. मेन पीक म्हटल्यार कितें मिरसांग आनी मिरसांग सद्या वांयगण रोयना हेका लागून बांद सायडीन. आतां कितले दीस सुमार जाले? 4 दीस जाले. 3 दीस जातले. थळावे पंच म्हणटात दर वर्सा ह्या सुवातेर बांद फुटता. सरकारान एकदांच हो बांद कॉन्क्रिटान बांदून दिवचो म्हूण मागणी. सरकाराक जाय ते खेप सांगले मात कोणूच काना मनार घेना. बांद फुटून सगळे शेतान उदक भरलां. इतले वर्साचे ते खावटे पडलां. सगळे लोकांचे इतले आतां शेत रोवपाचे आशिल्ले. सगळे शेतान उदक भरून सगळे ओले जाले. प्लस लोकांनी म्हणून मिरसांगे रोयल्यो. खुबशे लोकांनी 50-60 लोकांनी मिरसांगे रोयल्यो. 4-5 हजार म्हणून रोपां हाडून रोयल्यो. सगळे इबाड जाले. कितें करपाचें? हो बांदपाक कितें तरी उपाय करचो पडटलो. आनी बांदता जाल्यार तो कॉन्क्रीटचो बांदचें पडटलो. बांदता जाल्यार कॉन्क्रीटचोच बांदचें पडटलो.
जाल्यार ताका उपाय ना. पयलीं आमचे जाणटे माती घालून करताले, पण तशें काम आतांच्या लोकां कडेन जायना न्ही. कॉन्क्रीटचेंच काम करचें पडटलें, नाजाल्यार ताका आनी उपाय ना. म्हाका दिसता 500 तरी लोक आसा जशे शेत रोवपी. सो आतां कोण रोयता तांकां लुकसाण न्ही, कोण जाता तो बाबडो हाडून खातलो, बाकीचे कितें करतले. एक मेजर जो खावटो जो फुटलेल्या कारणान शुक्रारा हे जवळ जवळ हे जे लोक शेतकार आसा हे वांयगण म्हणल्यार मिरची जावं तांबडी भाजी जावं अशें कितें भाजी लायताले हे जे खारें उदक सगळें शेतान गेल्ले कारणान तांकां मोठ्या प्रमाणान लुकसाण जाल्लें आसा. सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की एकदाचो हो समज जर कॉन्क्रिटान समज जर बांदून काडलो कायमचो जाल्यार एकदाचे तेंचो प्रश्न खंय तरी पयस वयतलो. आक्षणच्यान स्टुडंटा खातीर बिबीक प्रभू. टर्टल नेस्टिंग सायटीचो ड्राफ्ट केन्ना अधिसूचित करतले काय म्हूण गोंय सरकाराक हायकोर्टाचो प्रस्न. आगोंदा दर्यावेळेवेले आनी लागसारच्या 67 कथीत बेकायदेशीर वेवसायीक आस्थापनाक शो कॉज नोटीशी दिवन दवरल्यात. फुडें कांयच जावना. कोर्ट म्हणटा तांची आदीं तड लायात. आगोंदा दर्यावेळे लागसार गरजेचे परवाने नाशिल्ल्यान सुमार 67 अस्थापनांक GCZMAन शो कॉज नोटीस धाडिल्ली. ही अस्थापना टर्टल नेस्टिंग सायटीत आशिल्ल्यान ती सील करून मोडून उडोवची अशी मागणी करपी याचिका हायकोर्टात घातिल्ली. सोमारा जाल्ल्या सुनावणेत टर्टल नेस्टिंग सायटीचो ड्राफ्ट अधिसूचित करपाविशीं हायकोर्टान सरकारा कडेन जाप मागल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. Agonda beach issue matter came up before the court today. 2 or 3 things have happened today. As far as 67 show cause notices which were issued to the parties, hearings of those show cause notices will be preponed by the CRZ authority, on which day the CRZ authority will consider, based on the reply or based on the document which they will produce, as to whether they should be stopped with carrying out with the commercial activities that will happen. Secondly, as far as other structures are concerned, the CRZ authority will carry out an inspection within 1 week's time and submit a report to the court. Thirdly, as far as the Pollution Control Board is concerned, they are also going to pass appropriate orders in respect of structures who do not have any permission from the Pollution Control Board. As far as that draft is concerned, the government has already issued a draft. The court wanted to know as to when a final notification will be issued. And we are supposed to take instructions from the government and we are supposed to tell the court about the finalization of the notification giving protection to the turtle nesting sites, which will have to be finally notified. So that is what the court has asked. Next hearing is kept in the next week now by the court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कुंकळे हिट अँड रन एकलो आखताक गेलो. गाडयेच्या धपक्या सरची पायराबान कुंकळेचो 32 वर्सांचो संतोष नायक सोंपला. घडणुके उपरांत गाडयेकार गाडये सयत फुजो. पुलीस केस जाल्या. तेवटेन म्हापश्या दोळेरांतूय पुलिशेची बस आनी स्कुटरीची हिट अँड रन. स्कुटरीवेली बायल आनी तिचो पूत जखमी. पुलिशेची बस चलोवपी खंय फुजो. सोमारा कुंकळे जाल्ल्या हिट अँड रनात 32 वर्साचो संतोष नायक सोंपलो. अपघाता उपरांत गाडयेन थंयच्यान पळ काडलो. पुलीस सोदतात. आता एक्सिडेंट जालो म्हणजे हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो परत वायनिंग जायना नाल्यार बायपास जायना तो परत समजा सुटापाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, ताका लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती जाता मागीर ह्यो गोश्टी करता लोकांनी हो रोड बायपास जावपाक जाय तो जाय. सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. मजगती धुळेर म्हापशा पुलिशेच्या बशीचो धपको लागिल्ल्यान स्कुटरीचेर वचपी एक बायल आनी तिचो ल्हान चलो जखमी जाला. बस ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडला. दोळच्यान म्हाका हॉर्न मारतालो तो फुडें वचूं न्ही म्हणून हांव अशी सायडीन आयली की म्हाका अशें मातशें आरशे आशिल्लें मातशें तेकलें म्हाका तें चलोवपाक जालें ना. अशें तेकली की मागीर बॅलन्स चुकून हांव पडली. तुम्ही साईड मारताले साईड येताले हांव हांगा साईड मारताली ना
तो येदोळ म्हाका वोते ते जंक्शन आसा न्ही ते वाळके स्टॉप ते म्हाका हॉर्न दितालो म्हळ्यार फास्ट वच म्हणून हांव अशी स्लो येता तो फास्ट वच म्हणून हॉर्न मारतालो हांव मागीर कितें केलें तो गेलो वचून म्हणून हांव हांगा सायडीन घेतलें हांगा सायडीन घेवन घेतलें हांगा सायडीन घेतला हांवें मागीर तो ओवरटेक करपा आयलो ओवरटेक करून म्हाका लागले मागीर अशें तेकून गेलो मागीर तेकले गाडी जाल्यार गिरींतल्या ग्रीन पार्क जंक्शना कडेन तिसरो हिट एंड रन एका अनवळखी गाडयेन धपको दिल्ल्यान टू व्हिलर घेवन वचपी एकलो सिनियर सिटीजन जखमी जाला ड्रायव्हरान गाडये सकट पळ काडला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट स्वयंपूर्ण गोवा सारस 6 मार्च ते 16 मार्च जातले व्हेन्यू पणजे कला अकादमी आनी बांदोडकार ग्राउंड 500 स्टॉल आसतले कला संस्कृती मंत्री सांगतात गोंया भायल्याक 120 स्टॉल दितले गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 200 गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक तांची कला दाखोवंक खंय बरी संद उत्तर गोंयचो सारस एंटायर गोंयचो सारस आमी 6 मार्च ते 16 मार्च पर्यंत कला अकादमीच्या ह्याच दर्या संगमाचेर करपाचें ठरयलेलें आसा जवळ जवळ 550 स्टॉल्स ह्या सारस बाजाराक आसतले तातूंतले तातून 120 स्टॉल्स जे आसात ते इतर राज्यांतल्यान ते आर्टिजन्स आनी हँडीक्राफ्ट्स आर्टिस्ट जे येतले तांचे खातीर आमी राखीव दवरलेले आसात 205 स्टॉल्स जे आसात ते आमच्यो गोंयची सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे 149 स्टॉल्स जे आसात ते डिपार्टमेंटल स्टॉल्स आसतले किंवा एक्झिबिशन घेवपा खातीर आसतले आनी तातूंतले 26 स्टॉल जे आसात जशे वेगळे वेगळे राज्यांचे जो फूड क्युझिन जे आसा किंवा अन्न किंवा खाद्य पदार्थ जे आसात तांचे खातीर आमी दवरलेले आसात एक उद्देश आसा की ह्या कार्यक्रमांतल्या माध्यमांतल्यान आमचे लोकल आर्टिस्ट आर्टिजन्स हँडीक्राफ्ट्स हांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो हो कार्यक्रम किंवा हो जो फेर जो आसा जो बाजार जो आसा न्ही फक्त गोंयांत न्ही देशभरांतल्यान जितले जितले डिस्ट्रिक्ट आसात थंय थंय आमचे गोंयचे आर्टिजन्स किंवा आर्टिस्ट किंवा हँडीक्राफ्ट्स बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट फेरान भितर पार्टिसिपेट करतात स्वयंपूर्ण गोवा सारस 2025 हो एक वेगळ्या अंदाजान नवो ताका साज आमी दिवपाचो ठरयलेलो आसा गोंयांत कार्नवालाचो तिसरो दीस वास्को कार्नवाल जालो गोंयची संस्कृती दायज दाखोवपी फ्लोट परेड टुरिस्टांची गर्दी वास्कोचो कार्नवाल पणजे उपरांत आज मडगांवा कार्नवालाचे फ्लोट परेड गोंयकारां सयत ट्युरिस्टांची कार्नवालाक गर्दी गोंयची संस्कृती आनी दायज दाखोवपी कार्नवालाक फ्लोट Viva Carnival. We Goans are fun-loving people. We have clean fun, and that is what we are going to do through this carnival. Carnival म्हणजे बरे भाशेन रीत पेंट सगळी पाडून बरे भाशेन आमी एन्जॉय करप आनी इन द ट्रू स्पिरीट ऑफ कार्निवल विथ नो नेगेटिविटी विथ अ पॉझिटिव्ह स्पिरीट सगळे म्हणजे लोकां एकठांय दवरून लोकां एकठांय घेवन फुडें वचून सगळे एक जावन आमी एन्जॉय करता दॅट इज वॉट इज कार्निवल That's why people love to have carnival in Goa. It is a period where just before Lent period starts, it's like make merry, eat, drink, and then afterwards have repentance if you have done anything wrong, and then you know it follows with the festival of Easter. गेले 3 दीस आणि फालचो एक दीस 4 दीस आमी गोंयभरान हो कार्निवल आमी मनयतात गोंय हे फामाद आमचे हे फेस्टिवल्सां खातीर आनी हांगाच न्ही गोंयच्याच न्ही जाल्यार देशांतले अन्य विभागांतले लोक येवन हांगा हो कार्निवल आमचो मुद्दम पळोवपा येतात आज दाखोवपाचो प्रयत्न आज कार्निवल कमिटीनूय केलो आनी सरकारानूय केलो ताच्या खातीर हांव सरकाराचे आनी कमिटीचे वास्को कार्निवल कमिटी हाजो प्रेसिडेंट पिंटो आसा फ्रांसीस पिंटो ताणें खूब बरें आनी तांच्या पुराय कमिटीक खूब त्रास काडून हो सजावट तांणी केल्ली आसा प्रुडंटा खातीर सावयो डायज हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता हें न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार